सगळ्यांत पयलीं गोंयच्या लोकांक गोवा कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्सच्या वतीन आमी धन्यवाद दिता. काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयच्या संप हो गोंयांत पूर्णपणे यशस्वी जाल्लो आसा. खाजगी बस वाहतूक, टॅक्सी वाहतूक, फेरीबोट, दुकानदारांनी उत्स्फूर्त पाठिंबो ह्या संपाक दिल्लो आसा. बाजारपेठ्यो ह्या संपान सहभागी जाल्यात. फॅक्टरीज, इंडस्ट्रीज, बँक्स, इन्शुरन्स सगळे ह्या संपान सहभागी जाल्यात. आमी जे मुद्दे घेवन आसले ते लोकांचे मुद्दे आसले. म्हारगायेच्या विरोधांत हो संप आसलो. जीएसटीच्या विरोधांत हो संप आसलो. बाजारकार, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स आसा तांकां संरक्षण दिवपा खातीर हो बंद आसलो, हो संप आसलो. ऑनलायन जे धंदो चलता तितून जे बाजार काबार जातात, कित्याक ऑनलायन धंद्यान बाजार काबार जातात, तांकां संरक्षीत करपा खातीर हो संप आसलो. आनी ही एक सुरवात. कामगारांच्या प्रश्नाचेर म्हण, म्हारगायेच्या प्रश्नाचेर म्हण, जावं बाकीचे प्रश्न आसा जीएसटी सारखे, कॉन्ट्रॅक्ट लेबरा सारखे, ही एक सुरवात. आनी सरकाराक शिटकावणी की पीपल आर फेड अप विथ युअर पॉलिसीज, पीपल आर अगेन्स्ट युअर पॉलिसीज. आनी आयच्या संपान पीपल हॅव मॅनिफेस्टली shown their anger towards your policies. So change your policies. लोकांचे प्रश्न सुटय, लोकांचे जे जेन्युइन इश्यूज आसा ते एड्रेस कर. बेश्टे सत्ता घेवन, सत्तेचो उपभोग घेवन काय फुडें चलपाचे ना. ही सुरवात आसा. फुडल्या संघर्षाची ही नांदी आसा. आनी लोकांचे प्रश्न घेवन आमी सदांच ह्या सरकाराक शिटकावणी दितले. सदांच ह्या सरकारा बरोबर आमची संघर्ष आसतलो. आनी जर तर हे प्रश्न सुटावे जाले ना जाल्यार येता त्या दिसांनी हो संघर्ष आनीक तीव्र जातलो, हे आमी सरकाराक सांगूंक सोदता. आनी उलो मारता सरकाराक, गोंयच्या सरकाराक, केंद्र सरकाराक, की लोकांचे आयक, लोकांच्या प्रश्नाचेर लक्ष दी. तुम्ही सत्तेन आसा म्हणून सत्तेचो दुरुपयोग करूं नाकात. आज जो आमी बंद घोषीत केल्लो एक दिसाचो, आनी त्या संदर्भान सबंद गोंयभर आमी भोंवन सगळे आमचे जे बस मालक मागीर वाहतूकदार, टॅक्सीवाले, पायलट, रिक्षा आनी बाकीचे जे शॉपकीपर आहा तांकां सगळ्यांक उलो मारलेलो आयज आमकां पाठिंबो दियात. आनी कितें जे पळय विशय आसा पळय ते तांकां समजोन सगळे आमी सांगलेले. आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां जो आयज बऱ्या पैकी सगळ्या भागांतल्यान जो पाठिंबो दिला ताका लागून गोंयच्या जनतेचे आमी धन्यवाद तांकां म्हणटा. आनी जे विशय आसा समाजाचे, आता शॉपवाल्यांचे जे विशय आसा, टॅक्सीवाल्यांचे जे विशय, बसवाल्यांचे जे विशय आहा ते आयज आमी फक्त एक दिसाचो बंद दवरून सरकाराक, केंद्र सरकाराक आनी गोंय सरकाराक शिटकावणी दिल्ली आसा. आनी आतां हेच्या फुडें आमी सांगपाक सोदता की ही जे आंदोलन सुरू जाला आयच्यान ते अशेंच फुडें उरतले. टॅक्सीवाल्यांचो जो धगधगतो सध्या विशय आसा तो ॲप टॅक्सी जी पळय सरकारान हाडल्या, तेंचेर लादल्या, ताका लागून तेंचेर उपासमारीची जी पाळी येयल्या, तेन्ना आमी सांगपाक सोदता की आयज चेअरमॅन जो आहा ट्युरिजम कॉर्पोरेशनाचो हो आतां भाजपाच्या तिकेटीचो दावेदारूय आहा मांद्रे मतदारसंघात बाय इलेक्शनाक. तेन्ना भारतीय जनता पार्टी आमी सांगपाक सोदता की ॲप टॅक्सीचो विशय आसा आनी चेअरमॅन सोपतेन, दयानंद सोपतेन आता तितले बेगीन हो काबार करचो, नाजाल्यार आमी फुडलो भाग आंदोलनाचो म्हणून आमी त्याच्या पूर्ण मतदारसंघान ताका उडोवपाक आमी भोंवतले. थंयसर घराघरांनी आमी प्रचार करपाक भोंवतले. तशेंच बस मालक संघटनेच्यो ज्यो कितें मागण्यो आसा त्यो जो पर्यंत पूर्ण करिना तो पर्यंत डेली वाहतूक खात्या कडेन आनीक 8 दिसांनी नोटीस बी दिवन वाहतूक खात्या कडेन धरणे धरले वयतले जो पर्यंत मागण्यो मान्य करिना तो पर्यंत. वेळा लोकांचे प्रश्न येतात त्या वेळाचेर आमी फुल सपोर्ट दितात. सो फाल्यां जर मायनिंगा लागून सुद्दां खेरीज गोंयां बंद जाता जाल्यार डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सपोर्ट देम. अल्टिमेटली हो लोकांचे प्रश्न आसात आनी जेन्ना पब्लिकेचो प्रश्न येता तेन्ना हो बंद करता, तो बंद करता, हेतूंत कोण आमी हे जायना. अल्टिमेटली दे आर द पब्लीक डिमांड. सो वी आर डेफिनेटली फॉर एवरीथिंग वेर देर इज अ कॉज. आमी जर इवन मायनिंगाच्या बाबतींत जर आमी कडेन रावल्या काय गजाली ज्यो आसा त्यो आमकां पटना जायत जाल्यार आमी ऑलवेज वी आर सपोज टू, बट वेन इट कम्स टू द पब्लीक डेमॉन्स्ट्रेशन वी आर ऑलवेज फॉर दॅट. हांव सगळ्या बाजारकारांक
देव बरें करूं म्हणटा तेजें आमकां फुल्ली सपोर्ट करून फुल्ली बाजारपेठ बंद दवरलेली आहे. तशेंच आमी फूल इंडस्ट्रियल इस्टेटीनूय आमकां सपोर्ट केला. आमी हांगा बंदाक गोवा कन्व्हेन्शनाचे सगळे आशिल्ले आणि आमी पोंडा मजदूर एकठाण ही एक रॅली फ्रॉम बेतोडा इंडस्ट्रियल इस्टेट टू पोंडा 30 टू मार्केट बस स्टँड काडलेली आसा आणि ती आमची रॅली सक्सीड जाल्ली आसा. आणि हो बंद करपा फाटल्यान तुमकां खबर आसा की गव्हर्मेंटाची मांडावळ खूब फुडें फुडें वायट जावपाची आसा. कित्याक जायती नाका आशिल्लीं बिलां गव्हर्मेंट इम्प्लिमेंट करपा आहा. फॉर एग्जाम्पल आतां तुमकां एक सांगता फिक्स टर्म कॅज्युअल कॉन्ट्रॅक्च्युअल सिस्टम ही गोंयांत ऑलरेडी इम्प्लिमेंट जाल्या आणि ती जर जायत जाल्यार आमच्या भुरग्याचो फुडार टोटली काबार जातलो. कित्याक ही बंद आसा हे आमच्या फ्युचर आमचे जे फाटली पिळगी आहा तांकां लागून आमी हो हे आदार करता. कित्याक फाटली पिळगीक कांय उरचें ना. फाल्यां ती इम्प्लिमेंट जाली ऑलरेडी जाली जाल्यार सगळे काबार जातले आणि तांकां परमनंट जॉब म्हणटा तो. In respect of the strike call given by various organizations, no untoward incident has been reported in the state of Goa. The ferry services were disrupted for a while in the morning, but they were restored by about 11:30 a.m. And everything is peaceful, no law and order situation has been reported. So even when ESMA was enforced, this is for the first time in the history of the state that ferry services, even when ESMA was enforced, government employees stopped it without starting the operations, and locals were forced to stop these ferry services. So any actions could be taken on these people, government employees? Please ask Captain of Ports. The 2 crew members have already been suspended. Their suspension order has been issued already. I cannot answer that. There's a Captain of Ports. I can respond only on law and order situation. So there is no such issue.